स्लीप क्वालिटी आणि ड्युरेशन हाचो कितें रेफरन्स आसा कारण तुम्ही आता म्हटलें की न्हिदेचो संदर्भ येता हय. जाल्यार न्हिदेचे स्लीप हायजीनय तुम्ही म्हटलें Correct. जाल्यार हाव यू म्हणजे हाव यू कोरिलेट दिस ना देर इज लॉट ऑफ स्लीप सायन्साचेर खूब विशय खूब मोठो आसा पूण इम्पॉर्टंट आसा की आमकां एक रेगुलर स्लीप मेळप एक रुटीन स्लीप मेळप एक रुटीन टायमींग जावप हो इम्पॉर्टंट आसा आनी द स्पॅन ऑफ स्लीप दॅट अ पर्सन नीड्स न्ही दॅट कॅन वेरी अच्छा because some people function normally with a lesser sleep than others. Generally आता म्हणतात आमी 7 ते 8 तास जाय मनशाक स्लीप पूण there are people who function better even with less sleep पूण क्वालिटी आनी रुटीन ऑफ स्लीप इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट नाजाल्यार ती ब्रोकन स्लीप जाली ती म्हणजे विचार तूं ब्रेनाक ऑफ करूंक शकलो ना द क्वालिटी ऑफ स्लीप रॅम नॉन रॅम स्लीप तातूंत खूब म्हणजे एज आय से तातूंत खूब बारीकायो आसा पूण तातूंत वचच्या पेक्षा आमी बाबा कितें करूंक शकता आज ताजेर जर आमी फोकस केलें की बाबा लास्ट 60 to 90 मिनिट्स ऑफ द डे तुमी न्हिदपाक वचच्या पयलीं स्क्रिनी बंद करच्यो एक बूक घेवचो वाचन करचें चित्त हळू कमी करचें एक मेडिटेटिव्ह स्टेट जाता आनी हळू तुका न्हीद पडटा बरोबर हे तुका पयल्याच दिसा जायना जशें फाल्यां जर म्हाका जर वायलीन वाजोवपाक जाय जाल्यार फाल्यां हांवें वायलीन घेतलें आनी युट्यूबार पयलें म्हणून जायना बरोबर तें वाजोवचें पडटा आनी मागीर एक दीस तें दिसता की अरे आतां मातशें तरी कितें जमता म्हणून अशें फुडें आमी आनी ह्यो गोश्टी आमी हाजेर विचार केल्लो नासता आनी समटायम्स यूथ इज फॉरगिवींग म्हणजे भुरगेपणांत न्हीद पडटाली व्हडलेशें कांय नाशिल्लें ताजेर विचार कित्याक करचो पडटालो आतां हळू हळू एज वी गो थ्रू लायफ इट कॅन बिकम डिफिकल्ट आनी वी एक्युमुलेट सम ऑफ द बॅड हॅबिट्स